vehicle and equipment operators to ensure transparency and fairness in the hiring process. Speaker sir, regarding the total number of the truck registered under the GL is 8,324. The GPS activated GL truck registered is 1,890. GPS non-activated GL registered truck 6,434. Actually, आम्ही फाटल्याच्या खातीर ट्रक जे आहा ते नवीन मायनिंगान आनी येवचे न्ही एकाच लागून हे केल्ले. दुसरे स्पीकर सर, आम्ही मायनिंग लीज दिता आसतना लोकल एम्प्लॉयमेंट जो आसा तांकां कंपल्सरी करपाक लायल्या. फाटली जी 12 लिजीस आमची जी एक्टिवेट जाली भितरली जी तीन लिजीस चालू जाल्या तितून सगळे पयलीं जे लोक आशिल्ले ते फर्स्ट प्रिफरन्स एज गिवन फॉर देम ओनली. आतां फक्त हितूंतलो उरलो रेजिंग कॉन्ट्रॅक्टरचो विशय. रेजिंग कॉन्ट्रॅक्टर अकॉर्डिंग टू द MMDR Act of MMDR Act 2015 यानुसार जे रेजिंग कॉन्ट्रॅक्टरचो फक्त विषय उरता त्या खातीर मॅक्झिमम एम्प्लॉयमेंट आनी ट्रक्स हेजे आतां फक्त थोडोसो मशिनरीजचो विशय. म्हाका एसोसिएशन एक 2 दीस पयलीं मिनिस्टर रोहन खंवटे आनी ते एसोसिएशन म्हाका येवन मेळ्ळें. सो वी आर वर्किंग ऑन इट की मॅक्झिमम तांचीच मशिनरी कशी घेवपाक जाता हेजेर आमी सुरू आसा. सो दॅट वी आर फायंडींग द सोल्युशन. I think you are speaking of MMDR Act 2015, which is an amendment to the 1958 Act. Not an act, it's an amendment. Yeah, it is amendment. Honorable Speaker, कितें जाला मायनिंग चालू आसलो तेन्ना सगळे लोक आमचे लोकल ट्रक यूज करताले आनी नॉट ओन्ली ट्रक टिप्पर JCB सगळे लोकल आसताले आनी तेजे भायर आमकां लोकल बिजनेस मेळटाले. पंक्चर काडपाक चाय दुकान सगळे आसताले. आमचे 2012 बंद केलं तेन्ना मनोहर पर्रीकरान बंद केलं तेन्ना 2012 मायनिंग सगळे बंद जाले. तेणें पयलीं बंद केला मागीर MOFान विथड्रॉ केले EC. मागीर मॅटर सुप्रीम कोर्टान पावलो आनी सुप्रीम कोर्टान म्हणला तूं पळय नाका आनी तुवें पळोवं नाका आमी स्टे करतात. सो ते सामकें आमगे मायनिंग मेलें तेन्ना. आतां इतले आशिल्ले 12,000 ट्रक आशिल्ले ते आनी ते 12,000 आउट ऑफ 20,000 ट्रक 20,000 ट्रक आशिल्ले ते आमगे 12,500 ट्रक ते सामके रस्त्यार पडले. ते मेले आनी लोकांक भरपूर त्रास जाला. लोकांनी रीण घेयल्ले, लोकांनी न्यू ट्रक्स घेयल्ले, घालपाक कांय मेळ्ळो ना आनी मागीर ते कुसोन काबार जायन लोन फारीक करपाक घर विकपाक गेले, भाटां विकपाक गेले आनी लोकांक भरपूर त्रास जाले. आतां हांव कितें म्हणटा ते जात्री उपरांत आतां तुमी मायनिंग स्टार्ट करपाक हें केलें. भुरग्यांचे एड्युकेशनाचे फीज, भुरग्यांचे शिक्षण करपाक आनी एम्प्लॉयमेंट सगळ्यांक सरकारा नोकरीक नाका आशिल्ले कित्याक हिंगा जॉब मेळटाले तांकां, हिंगा बिजनेस करताले आनी थोडे लोकांनी पासून भरपूर पयशे करून BMW सगळे गेले. बरे ग्रेस जाले, आमी खूश जाले, आमकां प्रॉब्लम ना. पूण हांव कितें म्हणटा आतां परत मायनिंग स्टार्ट जालें तेन्ना एक हिशोब जालो की आशिल्ले ते कॉन्ट्रॅक्ट घालूंक सोदतात ते तांकां ते टॅक्स आहा ते टॅक्स वेवर आशिल्लो तो टायम लिमीट दितात 30 दिसाचे अप टू मंथ ऑफ मे अप टू मंथ ऑफ डिसेंबर. बरें ट्रक घेयलो जाल्यार तुज्यान बरो जाता, ट्रक घेयलो ना जाल्यार लुकसाण जाता कित्याक तूं रोड टॅक्स फारीक कोत्ता, सगळे टॅक्स फारीक कोत्ता आनी तुगे बेकार उरता आजून ट्रक. सो आमचें मागणें कितें, तुमी मायनिंग कोत्तात तेन्ना आमगे लोकल बिजनस आमी लोकल आहात तेन्ना आमगे सगळे गांवचे लोक आहात ते तांकां ट्रक आहात ते तांकां पयले प्रेफरन्स दिवपाक जाय कित्याक लोकल इकॉनॉमी बूस्ट जातली. हांव जाणा सरकार सदां म्हणटा सगळ्यांक जॉब दिवपाक जायना म्हूण and I can't expect everyone will be given a government job. So my thing is benefiting locals आणि थोडे लोकांनी अजून रीण गेलो आहा तर that should go. So we don't have a mistake of the past. You have a transparent system by which you be able to accommodate those people who are having these local things. पहिले आशिल्ले ते you can take them back on board. I understand you are making now on a raising contract from different from the mining operators and raising contract. But even then, when you are giving them, it is totally at the discretion of the government. So I think the government would have the power because if we allow this local boost to come up, I think the kind of frustration and the kind of crimes which also we are seeing, I think that will all improve and we'll have a better environment, better village economy. And I expect that the government will look and attend to all these matters. I rise to speak on the calling attention done on my colleague Mr. Carlos Ferreira. Because sir, mining beltacho issue amka honorable CM Press amka खूप खबर आसा. We are there for the last so many years in this house.
आणि एक करताना ऑनरेबल सीएम आता सांगला की आपण तो प्रयत्न करता की लोकल घेवपाचे, पण आता सध्या 12-14 लिजा जी चालू जावपाची आसा हितू बरोबर ते प्रोविजन ना आणि खंयचे जे आशिल्ले खंयचे नाकालेले लोकां हाडून ते भरता स्पीकर. आणि मायनिंग हो विशय म्हाका दिसता आमच्या बेल्टाक बी खूबसो म्हत्व लागता आणि हे म्हत्व लागता तेन्ना हे लोकांचे जे खूब वर्सां पयलीं म्हाका अजून लक्षात ना की बिफोर 2002 लोकां कडेन ट्रक आसनासले, कंपनी हायर परचेस करून दिताले आणि अशें करून खुबश्यो गोश्टी तेन्ना जाताल्यो. पूण जेन्ना इकॉनॉमी इस्टॅब्लीश जाले, लोकां कडेन 2-4 पयशे जाले, बँकींग सेक्टर येयलो, बँकींग रोखडे तांकां फायनान्स दिवपाक लागले, हे लोकांनी ट्रक घेतले. हांव सीएमाक रिक्वेस्ट करता जे रेजोल्युशन मांडलां हें म्हत्वाचें रेजोल्युशन आणि हितून भितर मिनींग आसा आणि लोकल तितून एम्प्लॉयमेंट जावपाक जाय, लोकलाचे ट्रक चलपाक जाय, लोकलाचे मिशनरी चलपाक जाय. आतां पळोवपाक गेल्यार खंयच्या खंय कंपनी स्वता मिशीन घेता, ओके घेवपाक आमी ना म्हणना, पूण कंपनी आतां मिशीन घेता आणि ऑपरेटिंग करपाक दुसऱ्यांक दवरता, म्हणजे लोकलांक घेना, ते आउटसोर्स करता. पण अशें करून ताका इट इज लायक अ हुडविंटींग, अशें जावपाक ना स्पीकर सर. कंपनी जर मिशीन घेता जाल्यार कंपनीन ऑपरेटर आपणाचो ओन पेरोलार घेवपाक जाय, चलोवपाक जाय, असो लक्ष घालपाक जाय. आमी अजुनूय लक्षात आसा की आमी जेन्ना डिमांड करतले की मायनिंग ऑपरेशन चालू जावपाक जाय, हे कारण की सगळे जे ते लीज होल्डर जे आशिल्ले तांकां फर्स्ट टायम जे कोण भायर पडले तांकां भितर घेवपाक, आणि हे म्हाका दिसता हे अजूनही ते भशेन चलना स्पीकर सर. आता म्हणटा की ते लीज होल्डर जाले, आता आमी न्यू लीज होल्डर येयल्या, थोडे रिपीट जाल्ले आहा, थोडे आता न्यू येयल्ले आसा, हे तांकां लागीं करना स्पीकर सर. हांव ऑनरेबल सीएमा कडेन कितें आसा की ऑनरेबल सीएमूय मायनिंग बेल्टा म्हाका अजून उगडो आसा 2012 तेन्ना मनोहर पर्रीकर साहेबान जेन्ना आपयले आणि आपण हे करता ते करता सांगले तेन्ना तोय आशिल्लो. आणि आता हे सिस्टम जर सारको पडपाक जाय जाल्यार लोकल एम्प्लॉयमेंट, मिशनरी, ट्रक्स आणि वेगळे जे आसा मॅनेजमेंट जो आसा, जे इंजिनियरिंग स्किल्स, जे मायन्स मॅनेजर, जे जनरल मॅनेजर, हे कोण गोंयांत ना आमी सांगूंक शकता ते भायले कोण घेताले. पूण बाकीचे जे कडेन एक्सपिरियन्स आहा, जे गोंयांत मायनिंग इंजिनियर कॉलेज जाल्ली, पयली डिप्लोमा आशिल्ली, मागीर BE केली, तितून आतां सेकंड क्लास जावन फर्स्ट क्लास जावन एक्सपिरियन्स आहा, तांकांय तितून भितर करपाक जाय अशें म्हाका रिक्वेस्ट करता. कित्याक अल्टिमेटली जे लोकां खातीर जे मायनिंग ऑनरेबल सीएम चालू करपाचो प्रयत्न करता, खुबशी गोश्टी फुडें गेल्यात, थोडी गोश्टी पयर सांगला की चालू जातल्यो. हांव रिक्वेस्ट करता परतून सीएमाक, ऑनरेबल सीएमाक एज मायन्स मिनिस्टर, की तेणे हे खऱ्यांनी मनात लावन जे आमी प्रॉमिस केल्ले, जे लीज जातरी, जे आता एकठांय केल्या लिजी, तेन्ना 4-5 लिजी 6 लिजी आसतल्यो, आता एक केल्या, तांकां सगळ्यांक आपूण स्वता तांकां विचारून बाबा तुमी जॉईन जाता, हांव जॉईन जाना, आनी ना जाता जाल्यार आमकां बोगलायन ना, तर तांकां पळोवन घेवं. पूण बाकीच्यो गोश्टी ज्यो चलताल्यो ह्यो चलोवच्यो अशें विनंती करता स्पीकर सर. थँक्यू स्पीकर सर. श्री विरेश बोरकर. Speaker sir, I rise in the support of the resolution moved by my colleague Carlos Ferreira. आताच आमचो आमदार आमचो काब्राल बाब हेणें आयज सांगलें की लोकलांक मेळपाक जाय. बरें दिसलें म्हाका, कारण ताणें म्हटलें की आमच्या लोकलांक मेळोंक जाय. खंयच्यान येता, हांव सांगता खंयच्यान येता ते कर्नाटकाच्यान येता. आयज चडशे ट्रक जे आसा स्पीकर सर ते भायरसून येता आणि आयज गोंयकारांचे ट्रक ते घेयना. हांगा असो प्रॉब्लेम कितें जाला स्पीकर सर की असो क्लॉज घातलेलो आसा की व्हडले ट्रक जाय म्हणून, आणि ते आमचे गोंयकार ऑलरेडी जाम जाल्ले आसा. मायनिंग बंद पडली, तांकां चड खबर आसतलें, मायनिंग बंद पडली, जाम पडले, आणि तेंच्यांनी आतां क्लॉज कॉन्ट्रॅक्टरांनी क्लॉज कशें घालता की व्हडले ट्रक जाय चड कॅपॅसिटीचे, आणि नवीन ट्रक घेवपाक लायता. आतां ते आमचे गोंयकार एफोर्ड जायना. भायरसून ज्यो कर्नाटकाच्यान येता, कर्नाटकाचे व्हडले व्हडले ट्रक जे आसा ते हांगा हाडून लायता. आतां स्पीकर सर कितें जाला, हे आमचे गोंयकार जो लायव्हलीहूड डिपेंड आसलो, मायनिंग डिपेंडंट आमी भोंवल्या ते एरियेन, आमकां खबर आसा कितले त्रास जाल्ले आसा. तांकां आयज कितली म्हणल्यार इन्शुरन्स भरपाक, जो ट्रक पयलूचोच आसा ते इन्शुरन्स भरपाक, रोड टॅक्स भरपाक ही पासून परिस्थिती ना. लोकांनी बाबड्यांनी आपणाची भांगरां पासून विकून उडयली.